आदराची माई तुंगी माई मोगाली पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार. लुकाचे शुभ वर्तमान. आपूण प्रमाणीक म्हूण सजमून आपणाचेरूच पात येताली आनी हेरांक लेखी नासली तसले कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोनू सालदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चोडोन गेले. तो फारिसेव नीट उबो रावून असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्यायी, प्रद्वारी ह्या त्या दोनू सालदारा सारकोय हांव न्हय. सातोल्याक 2 पावटी हांव उपास करतां, म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करतां. तो दोनू सालदार आपलो पयस उबो रावलो. दोले पर्यंत स्वर्गाक लावन ताका काळीज जायना जालें. पूण हड्डे बोडोवन बोडोवन तो म्हणटालो, देवा हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलोलो जालो आनी आपल्या घरा परतलो. पूण तो दुसरो देवाक मानलोलो जावंक ना, कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. देवाचें उतर हें.